गोंयच्या बाब भयणांक म्हजी मॅसेज तुमकां. जायत फावटी हांव बायबलाची सोजमोणी घेवन व्हिडिओ काडटा गोश्वा बाबा. आनी सोजमोणी हांव बेश्टी काडना, पयलीं हांवें म्हज्या जिविताचेर घेयल्या. 32 इयर्स जालीं हांव बायबल वाचता गोश्वा बाबा. कोणें मुगेली चूक दाखोवपाक जाता, कोणाक चोरला, फटयला, नागयला, मोस्ट इम्पॉर्टंट कोणाचे मदें पोजडपण आसा जाल्यार दाखोवपाक जाता. आनीक जेजून बरयन दवरला गोश्वा बाबा बायबलान. जें कितें तुका बरें मेवता तें तूं दुसऱ्याक शेअर कर. तूं कोडे दवरनाका, दुसऱ्याक शेअर कर म्हणला. आनी हेच रिजनाक लागून गोश्वा बाबा ही हांव बायबलाची सोजमोणी दुसऱ्याक शेअर करता. आनीक ओल्ड टेस्टमेंटान देवागे गूट लिपलो आहाय ते न्यू टेस्टमेंटान जेजू ओपाऱ्यांतल्यान डायलॉगांतल्यान पोरचे मनांत उक्ती कोत्ता. पोरजे कोडे जेजू ओपाऱ्यांनी उलयतालो, हे गूट उक्ती कोत्तालो गोश्वा बाबा. आनी आयज एक हांव गूट उक्त कोत्ता गोश्वा बाबा. आयकत जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 18, तूं पेद्रू म्हणजे कोडप आनी हे कोडपार हांव म्हजी सोबा बांदतलो. आनीक एमकोणाक लेगून जोयत आसचें ना, पदवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. जें कितें तूं संवसारांत ना म्हणशी देव तुका स्वर्गार ना म्हणटलो. आनी जें कितें तूं संवसारांत होय म्हणशी देव तुका स्वर्गार होय म्हणटलो. आतां हेच तुमकां हांव सोजमोण दिता गोश्वा बाबा. जेजू पेद्रूक म्हणटा तूं कोडप म्हणजे गोश्वा बाबा पेट नेम दिता. तेच भाशेन आयज आमकां कोणाक वाघ म्हणटली आड नांव आसता, कोणाक वाघ म्हणटली, कोणाक हिरो म्हणटली, अशें करून आड नांव आसता, पेट नेम. तेच भाशेन पेद्रू कोडप म्हणटा कित्याक तो काळजीदार आसलो गोश्वा बाबा. आनीक तेका पयलो पाप साहेब कोत्ता पवी चोवीचो, आख्ख्या संवसाराची तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता. पाप साहेब वडील कोत्ता तेका. आनीक म्हणटा एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना, इतली तेका पावर दिता गोश्वा. पाप साहेबाक इतलो पावर आहा गोश्वा बाबा. कोणा एमकोणाक लेगून जोयत आसची ना, पदवी आसची ना गोश्वा बाबा. आतां ही पदवेची एक हांव एग्जाम्पल दिता गोश्वा बाबा. जायत वर्सां पयलीं आमी तेन्ना ल्हान आसले, पोप जॉन पॉल II तेका एक शूटरान, व्हडल्या शूटरान तेका शूट केलो. आनीक हे शूटराक बुणकोणींत घायलो, जेलींत घायलो गोश्वा बाबा. आनीक पाप साहेबान तेका बेड दिवन तेका फॉगिनस केलें, बुक्षिलो आनीक सोडयलो. आतां होच पाप साहेब गोश्वा बाबा पोप जॉन पॉल II आमगे इंडियेक येयल्लो, गोंयां येयल्लो गोश्वा बाबा. आनीक गोंयां येयले तेन्ना आमकां सगल्यांक हायवेचेर दवरले तेगे ब्लेसिंग घेवपाक. सगळे लोक गोंयचो लोक हायवेन रावलो. आनीक हांवें ब्लेसिंग घेयलें, आमी ब्लेसिंग घेयलें गोश्वा. कुट्टाडे ब्रिजा कोडे, पुला कोडे आमी ब्लेसिंग घेयलें. उगडास कोत्ता गोश्वा बाबा. ब्लॅक कारान येयल्लो, आमकां अशें करून ब्लेसिंग घालीत गेलो, आमच्या गोंयकारांचेर ब्लेसिंग घालीत गेलो. आतां हेच तुमकां इम्पॉर्टंट कित्याक लागून सांगता गोश्वा बाबा. तेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा आनी तितलेय गोश्ट तेका पदवी दिल्या तितली तेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी कंडिशन घायलां. व्हेरी इम्पॉर्टंट कंडिशन आयकाय. मागीर म्हणटा जेजू हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. म्हणजे ह्यो चावयेचो मिनींग आहा गोश्वा बाबा. चावयो म्हणलो एक गूट सगळे चोय ल्हान व्हड व्हडली गूट लिपलो आहाय ते उक्ती करून म्हणजे सोजमोणी बायबलाची सोजमोणी तेणें दिवपाक जाय. आयज पाप साहेब कितें कोत्ता, आपल्यागे अंडर आहाय तांकां सगळें कितें सांगपा आहा तितलें बरें पोरजेक सांगपा जाय तें कोडीत कोत्ता गोश्वा बाबा. आनी ते फादर आमकां दिसा पेटेचेर ते कोडीत कोत्ताय. आतां ह्यो चावी गोश्वा बाबा, चावयांचो मिनींग तुमकां हांव सांगता. ह्यो थोड्यो चावी गोश्वा बाबा सांडलेश म्हाका दिसता गोश्वा बाबा. तुमकां उगडास करून दाखयता. पयलीं गोश्वा बाबा फादर आमगेले पयलीं टायमार मीस काबार जाल म्हणटरी गोश्वा बाबा सांगताले कितें अशें करून कितें प्रोग्राम आसतालो ते वाचतले मीस काबार जाल म्हणटरी कितें अशें करून कोणागेली चिटी वाचतले आनी हे भाशेन जायत कितें आसतालें तें वाचतलें. आनी मागीर एक इम्पॉर्टंट ती आयज चाय सांडली ती उगडास करून दाखयता. फादर म्हणटाले गोश्वा बाबा आयज चोय कोण मीस काबार जातलो कोणें गारोवचें न्ही. पवी चोवेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवचो कायदो आहा, कोडीत कोचो कायदो आहा म्हणटा ती चावी गोश्वा बाबा. म्हणजे कितें पयलीं टायमार गोश्वा बाबा आमगे शेत वयतालीं, दोंगरान शेतां तीं वयतालीं. मागीर फादर एनाउन्स कोत्तालो एक गोवोरमेंट आमगेली 20 पयशांनी 4 आण्यांनी शेत व्हरपा आहा. आनी शेत गेलें जाल्यार आमी कितें जातलें, आमगे भुरग्यांगे फ्युचर कितें जातलो, आमगे कितें जातलें ही आमी सांबाळून ती आमी प्रोटेक्ट कोत्तालीं. आनी ओपोज करून ती गोवोरमेंट आमकां जाय जाल्यार व्हरनासलो, ती आमकां दवरतालो. अशें करून पयलीं चलतालें गोश्वा बाबा. मिसाची एनाउन्स कोत्ताले. आनी आयज गोश्वा बाबा केदें व्हडलें शेत वयताय दोंगरा वयलीं, केदें दोंगर कातताय, दोंगर काबार जाताय. हें कोण एनाउन्स करना गोश्वा बाबा. आयज कितें ह्यो चावी सांडली काय अशें तर म्हाका दिसता उगडास कराय गोश्वा बाबा. ही चावयांक मिनींग आहा, ही सोजमोणी डीप मिनींग आहा हेका. आयज गोश्वा बाबा आयज आमगे प्रोपोज रोड घरा कडचे 3 मिटर रस्त्यांचेर
25 मीटर रस्ते गोंयचे बाबा काल हांवें मनोजाक एक व्हिडिओ आयकलो. मनोज ती म्हणटाले पंचायतांक आमी सगळीं ते पंचायतांक 3 मिटर रस्त्याचेर रस्ते वयताय आनी तें आयकलां. तेगे व्हिडिओ हांव आयकतालो. आतां हे गांवांतले रस्ते येताय पयर अंजुनाक आनीक शिवोली थिंग बोबाव जालो गोंयचे बाबा. आमगे हुरीस वयताय, गोर वयताय आनी की आयज अवेरनस जायना गोंयचे बाबा. सामक डीप अवेरनस जावपा जाय तेन्ना लोक जाग जातलो गोंयचे बाबा. आनी वडिलांन सांगता ते लोक आयकता. आयज ह्यो चावी सांडल्याय काय अशी म्हाका तर दिसता. तुमी नियाळ कराय गोंयचे बाबा. हे गूट गोंयचे बाबा हे चावयांचे गूट उक्ती जावप. आयज कोणी सांडल्यो क्वेश्चन म्हाका पडटा. चिंत या गोंयचे बाबा. वेळ येयला चिंतपाचो आनी आमकां एनावंस जावपाक जाय. आतां वडिलांकडच्यान आमकां एनावंस केल्यार लोक जाग जाता. आयज गोंय म्हादय वयता व्हेरी इम्पॉर्टंट चोय. म्हादय वयता. म्हादय गेले जाल्यार कितें जातलें. आम गोंयकार काबार गोंयचे बाबा. आयज डेल्लीकार येयले ते आटली पोल्टी घेतले आपल्या गांवां वयतले. आमी वयतले चिंताय गोंयचे बाबा. तेंको 4th फॉर्म आहा, 2nd फॉर्म आहा, 5th फॉर्म सगळीं फॉर्म आहाय. आमकां कितें ह्या गोंयकाराक चिंत या गोंयचे बाबा. आयज जाग जावपाचो वेळ येयलो आनी आयज आमकां ह्यो चावयांची सोजमूण दिवपाक जाय आसलोली. आयज म्हादय गेले अवेरनस जावपाक जाय आसलो. गोंयभर अवेरनस जावपाक जाय आसलोलें. गोंयकार म्हूण युनायट जावन अवेरनस जावपाक जाय. आमकां डिवायड जायना. हे डिवायड जावचे पयलीं आमकां एकठांय करून युनायट करपाक जाय. स्वत कितें दाखोवपाक जाय. जायना चावी सांडले. आयज केदे व्हडली बिल्डींग आसूं करोडान पयशे आसूं ते बाबाक उलो मारता. आयज ती आमगे भुरग्यांक आमी फोनाक घालतली. चिंत आमी मोको जाय ते आहा मोको घर आहा बंगलो आहा मोग रावलो जाल्यार हे सगळे भायर धांवतले गांवांक. आमी खंय वयतली. चिंत आमगे भुरगीं खंय वयतली. चिंत या गोंयचे युनायट जावपाचो वेळ आनी हे सगळी चावी गूट उक्ती करपाक आमकां वडिलांन दाखोवपाक जाय आसलोलें. हेकाच लागून म्हणला चोय लास्टाक म्हणलां गोंयचे बाबा जेजून म्हणलां पाप साहेबाक म्हणलां कितें ही चावी चोय संवसारांत तूं ना म्हणशी देव तुका स्वर्गार ना म्हणटलो चोय. तेंका देखून चोय रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्यार चिंत या गोंयचे बाबा. आनी तुमी हे चावयांचो सुजमूण काडय आनी म्हजे कॉमेंट माराय गोंयचे बाबा. हे गूट उक्ती जावपाक जाय. तेच भाशेन गोंयचे बाबा तूं जेजून बरयन दवरलां गोंयचे बाबा. मॅथ्यू चॅप्टर 24 शेवट आनी जेजूचें दुसरें येणें संवसार काबार जाता आनी जेजू नव्यान दिसती पडटा गोंयचे बाबा. मॅथ्यू चॅप्टर 24 29 to 31 ह्या चॅप्टरान आनीक आयज आरजी पाटी आमगेली देवाची सृश्टी राखपाक वावुरता. फुडली जनरेशनाक राखपाक वावुरता. हे रेवल्युशनांत कोण पार्टिसिपेट जाता भागीदारी जाता. हे रेवल्युशनांत कोण वोट करता तेका जेजू कितें कोण प्रोटेक्ट करता तें तुमकां हांव दाखयता. आयकय गोंयचे बाबा. मॅथ्यू चॅप्टर 24 29 to 31 जेजू नव्यान दिसती पडटा. ते दिसाचो संताप येना फुडें सुर्याचेर काळोख पडटलो. चोंदरीम आपलो उजवाड दिवचो ना. नोखेत्रां मोडपा वयलीं सोकलाक पडटलीं. ओतराळ वयल्यो शक्त्यो कळकळटल्यो आनी तेन्ना मनशाच्या पुताची कुणां मोडबार दिसती पडटली. आनीकूय इलो उरलो ते सुजमूण काडय गोंयचे बाबा. हेच तुमकां हांव सुजमूण दिता गोंयचे बाबा. जेजू नव्यान दिसती पडटा. नव्यान दिसती पडटा गोंयचे बाबा. हो टॉपीक वाचय. नव्यान दिसती पडटा आनी मागीर म्हणटा ते दिसाचो संताप येना फुडें सुर्याचेर काळोख पडटलो. ते दिसाचो देवान तो दीस थारायलो आहा गोंयचे बाबा. कित्याक आयज हे सगळीं निसवणटण जाता ते भाशेन गोंयचे बाबा. हे आमगे रोंग वोटाक लागून देवान तो दीस सेट केलो आहा. संवसार काबार जाता गोंयचे बाबा. आमी लायटली वताय. चिंत कर सुर्याचेर काळोख पडटलो चोय सुर्या दिसाचो सुर्या उजवाड दिवपाना. मागीर म्हणटा चोंदरीम आपलो उजवाड दिवपाना. चोंदरीमूय उजवाड दिवपाना. चिंत गोंयचे बाबा. बायबल कितें सांगता आयज हे रोंग वोटाक लागून चोंदरीमूय उजवाड दिवपाना. काळोख दीस आनी रात काळोख गोंयचे बाबा. काळोख चिंत नोखेत्रां मोडपा वयलीं सोकलाक पडटलीं. चोय नोखेत्रांय सोकलाक पडटाय गोंयचे बाबा. सोकलाक पडटाय. संवसार काबार एंडींग चलता. आयज आमकां लायटली वताय. एंडींग चलता. मागीर हे मोडपा वयलीं नोखेत्रां सोकलाक पडटाय. हेंचे सगळें घडटा गोंयचे बाबा. आतां मागीर तेन्ना ओतराळ वयल्यो शक्त्यो कळकळटल्यो. ओतराळ वयल्यो शक्त्यो मोडल्यो गोंयचे बाबा. जोगलां आनी गडगडच्यो गडगड शक्ती त्यो कडकडटाय. ओतराळ वयल्यो शक्त्यो कळकळटाय. एंडींगाक हेंचे सगळें एंडींग चलता हो चॅप्टर तो. मागीर मनशाच्या पुताची कुणां मोडबार दिसती पडत. जेजू लायव येता गोंयचे बाबा. कुपांतल्यान भास सोदता लायव वाचय गोंयचे बाबा. हो टॉपीक वाचय. कित्याक आमगे पातकाक लागून आमगे रोंग वोटाक लागून दिसती पडटा. लास्ट थोडे म्हयने पयलीं फाटीं गोंयचे इज्रायलाक जेजू दिसती पडलो आनी तेन्ना जायते लोक गोंयचे बाबा इज्रायलाक मुस्लीम लोक कन्वर्ट जालो. इज्रायल कन्वर्ट पूण जेजू कन्वर्ट जावपाक नाका आसलें पूण जिवीत बदल्लो जाय. कित्याक
आयज ही प्रॉमिस लँड ही मिडल ईस्ट कंट्री काबार करपाक टेररिस्ट बोले गोष्ट म्हणून इस्रायला पॅलेस्टिना टेररिस्ट आयज स्विलेनाक इस्रायल अटॅक कोन्ना पॅलेस्टिनी अटॅक कोन्ना स्विलेनाक पूण ती टेररिस्ट बोले ही सोजमूड कोण काढना चोय ओल्ड टेस्टमेंटान पेज 77 वाचे 79 वाचे गोष्ट म्हणून तितू कुड्ड्यांची राष्ट्रां मागणी ह्यो मिडल ईस्ट कंट्री आहाय त्यो कुड्ड्यांची राष्ट्रां बायबल सांगता गोष्ट म्हणून आयज बायबल सांगता गोष्ट म्हणून कुड्ड्यांची राष्ट्र मिडल ईस्ट कंट्री ह्यो टेररिस्ट बोले हेका लागून आयज सगळीं कन्फ्यूज जाला आयज टेररिस्टांनी ही धाकटी भुरगीं ती टेररिस्टूच जातलीं तेका लागून गोष्ट इस्रायल हेका लागून अटॅक करता तेच भाशेन हांव एग्जाम्पल दिता आयज आमगे गोंयांत गोष्ट आयज आमी गोंयकार झगडटाय कित्याक आयज पयलीं गांठयांक धाडयता तेका मिनींग आहलो म्हणजे कितें आयज ही आमगे प्रॉमिस लँड ही कनेक्ट आहा आमगे गोंय आमकां नीज गोंयकारांक पूण आयज हे भायर लोकांनी आमगे कॅप्चर केला कितें ही गोष्ट हेच भाशेन आमी आपले डिस्टेटिव्ह सांबाळपाक मागता एक मिनींग वयता गोष्ट एकला इस्रायल झगडटा टेररिस्ट बोले तेच भाशेन आमगे जमीन काबार करून चोय आमी कितें जातलें तें जितें एश कोन्न तें एग्जाम्पल गोष्ट आमगे आम प्रोटेक्ट करपाक हो मिनींग वयता आयज हे दिल्ली वयतले काबार जाता आपले गांवां वयतले आमी वयतले चिंते गोष्ट ही सगळी सोजमोडी गोष्ट हे पळय हें आयज गोंयचे बाबणात तेच भाशेन हे बरयलो आहा मागीर चोय मागीर आनीक म्हणटा मोठे कोन्या आवाज जाता कोन्ना आवाज जाता गोंयचे बाबणात कोन्याचो म्हणजे कितें महाभारत रामायणांत एक आवाज जातालो गोंयचे बाबा कों करून आवाज जातालो ते भाशेन लायव्ह जेजू बाचयना कोन्ने आवाज जाता मोठ्यान आनी देवदूत बासोत्ताय देवदूत बासोत्ताय गोष्ट आनी चोय प्रोटेक्ट कोताय कितकोन नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट संवसाराच्या चारूय कोणशांनी गोष्ट बाबणात देवदूत प्रोटेक्ट कोताय जेजू बारो बासोत्ताय आनी प्रोटेक्ट कोताय कितकोन विचून काडलो न्ही जमयतले म्हणजे कितें जो कोण स्वताक सपोर्ट करता गोष्ट हे रेवल्युशन पार्टिसिपेट जाता भागीदारी जाता गोष्ट आयज लोक न्याय पासत झगडटा संवसारांत आख्ख्या संवसारांत डिफरंट भाशेन झगडटा स्वता पासत झगड तेका जमयतले म्हणटा चोय लास्टाक बरयलो आहा सेंटेन्स बरय विचून काडलो न्ही जमयतलो ती कोण आयज आमी क्रांतिकारी बाब भयणां जी जितली संवसारांत स्वता पासत न्याय पासत झगडटाय ती कोणूय जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव देवाक धर्मला नांव लागनाय आमी वर्शीप ते भाशेन लागता हे पळय हेका जमयतली गोष्ट बाबा चिंत बरयलो वाचय गोष्ट बाबा टॉपीक आनी तेच भाशेन गोष्ट बाबा लास्ट जेजून बरयन दवरला बायबलान म्हज्या नांवान जायते जाण येतले म्हणटा गोष्ट बाबा आतां कोण म्हज्या नांवान जायते जाण येतले तेंच तुमकां सोज म्हण आयज गोष्ट बाबा येताय गोष्ट बाबा प्रोटेस्ट कोत्ताय हांगर स्ट्रायक कोत्ताय इश्यू हायलायट कोत्ताय व्हिडिओ काडटाय गोष्ट बाबा बरो म्हूण दाखयता आपूण जेजू म्हज्या नांवान येताय आपूण स्वत म्हूण दाखयताय गोंय सांबाळटा म्हूण येताय पूण तेंच फाटल्यान वचनाक म्हणटा जेजू तेच भाशेन युनायट सगळीं युनायट जाय आनी म्हणटा गोष्ट बाबा तेच फाटल्यान वचनाक म्हणटा जेजूकूच सांगता बरयलो आहा पूण कोणा फाटल्यान वचपाक जाय चिंताय गोष्ट बाबा चोय देवाक सोपूत दिवन गेले गोष्ट बाबा सोपूत बरयलो आहा सोपूत घेवपाक जायना गेलो जाल्यार तो पाळपाक जाय पूण कोण सोपूत मोडलो हे डेली पार्टी आनी सोपूत मोडलो गोष्ट बाबा हेका परत वोट केलो जाल्यार हे दिसा आमकां सेव करतलो जेजू चिंताय वो एंडींग टॉपीक संवसार एंडींग चलता सारकें बोगलेक आहा नियर आहा संवसार गोष्ट काबार जावप आमकां प्रोटेक्ट करपाना चिंताय मागीर चोय 10 जाण गेले 8 जाण गेले हे हुंचपाटयेचे गोष्ट हे डेली पार्टी आमी गोंय लुटपाक येयले काबार करपाक येयले उगडास कोय गोष्ट हेंक वोट केले जाल्यार परत गोष्ट बाबा चिंताय आमी खंय सेव करपाना जेजू हे देवदूत आमकां जेजू बारबर सेव करपाना चोय बरयलो हांवें उतरां चिंताय गोष्ट बाबा चिंत या वेळ येयला आयज स्वताक सपोर्ट करपाचो आयज गोंयचे बाबा हेका क्वेश्चन करे जे कोण आयज प्रोटेस्ट कोताय हांगर स्ट्रायक कोताय जावं सगळे एकठांय जावया म्हणटा तेका क्वेश्चन करे 2027 हुंच पार्टी क्वेश्चन वोट करपाची पार्टी हुंच पार्टी वोट करपाची विचारय गोष्ट तेंको आन्सर आसपाना हांव बायबलान नॉलेजीन उलयता गोष्ट बाबा एक गूड देव म्हजी मोती उक्ती करता ओपाऱ्यांतल्यान जानवांतल्यान उक्ती करता गोष्ट बाबा तेंको आन्सर आसपाना आयज एकलोच MLA गोष्ट बाबा आमगे आरजीचो MLA विरेश बोरकर गोंयकारां पासत उलयता गोंयची जमनी राखपाक वावुरता गोंयचे बाबा गोंयकारांक डिफायन करपाक उलयता दुसरी स्टेटीन 1932 कार्ड ऑफ डेट दवरली आयज आमकां ही डेट दवरपाक कोण उलयना गोंयचे बाबा एसेंब्लींत कोण उलयना एकलो उलयता आयज आमी बरें म्हणटाय पूण ते कित्याक उलयनाय लँड प्रोटेक्शन बिलाचे कित्याक उलयनाय ही जमीन काबार जाता गोंयचे बाबा ही प्रॉमिस लँड काबार जाता चिंत्या गोंयचे बाबा एक कोण उलय विरेश एकलो उलयता आतां ही पार्टीक आमी वोट केलो जाल्यार डेली पार्टीक आमी आमकां सेव करतलो चिंताय गोष्ट बाबा वेळ येयला आमी आमगे गोंयचे पार्टीक RG पार्टी वोट करपाचो RG रुपान देव बॅट कोत्ता गोंयचे बाबा चिंत या प्लीज अंडरस्टँड जाय गोंयचे बाबा हे 2027 गोंयचे बाबा आमी व्हडे संख्येन भास उरया आनीक
आरजीक आमी वोट कोरया आनी गोंय उरतें सांबाळया आनी एक तरेन गोंयच्या बाबळान ह्या दिसाक संवसार काबार जाता गोंयच्या ह्या दिसाक आमकां सेव करतलो जेजू ह्या दिसाक आमी रावया हो मुगे व्हिडिओ पळयतले सगळे मुगे गोंयच्या बाबळान देव बरें करूं देव बरें करूं.